सत्तरी तालुक्यांत गोंय मुक्तीसावन जमनीचो हक्क विशय गाजत आसा। मेळावले IIT आंदोलना वेळार ह्या विशयान आनीकय हट्ट धरलो। प्रजासत्ताक दिसा निमतान सत्तरींतल्या भुमिपुत्रांनी महारॅली काडून सरकाराक खर इशारो दिला। ह्या रॅलीत कितल्याशाच फुडाऱ्यांनी तेंको दिल्लो। RD एक्सको खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। जेन्ना 1950 रिपब्लीक डे गणतंत्र दिवस आमी मनयलो ताचो अर्थ इतलो जातलो की आमच्या भारतातली जी राजशाही असली, राजवट असली ती काबार जाली आणि लोकांच्या हातीन आमच्या हातीन ह्या सरकारान शक्ती दिली, पावर दिली। जी पावर आमी इतली वर्सां आमकां कळोंक ना, जी आमची सत्तेची जी पावर असली, आमची लोकांची जी पावर असली, आमचे राज्य चलोवपाची, आमचे देश चलोवपाची, ही आमी केन्नाच हातीन घेवंक ना। आयज लाखांनी शेतकरी दिल्ली थंय चलत गेल्यार रेड फोर्टाचेर आनी आपलो हक्क मागता। आनी आयज आख्ख्या गोंयान आयज परत एकदा क्रांती जाल्या, परत एकदा इतिहास घडटा आनी सत्तरीचे लोक आपलो हक्क मागपाक आनी आपलो हक्क घेवपाक परतून एकदा रस्त्याचेर येयला आनी परतून एकदा हे गेला। सो तुमकां लागून पयलीं मोठ्यान ताळयो जावच्यो। आणि त्यांना आयज खरे म्हणटाले 60 वर्सां उपरांत आयज सत्तरीचे स्वाभिमानी शेतकरी जागे जाल्यात। आयज ते सुद्दां आमचे जाणटे आमचे जयसिंगराव राणे खंय वचून पळयता आसतले आणि म्हणटा आसतले आपूण जे विचार केल्लो ते आपले ताड मारीन वरसून पळयता आसतले। आमकां सत्तरीच्या इतिहासात जे आमच्या गावून परंपरा पहिली सुरुवात केली त्या परंपरेचे आज आम्ही पुनर्जीवन केलेले असा। या सगळ्या सत्तरी गावांच्या गावणगे आपल्या देवस्थानात गाराणे घालून आज हांगासर जमिल्ले आसा आणि हे जमिल्ले जे आसा ते फक्त एकाच कारणां खातीर की आज आमी सबंद सत्तरीचो आज जी 26 जानेवारी आसा, ह्या 26 जानेवारी जशी ग्रामसभा घेता हेतू ग्रामपंचायतीत तसो सत्तरीचो हो ग्रामसभेचो जे ठिकाण आसा ते आज हांगा आसा आणि सत्तरीचे सगळे गावणगे हे ग्रामसभेक आज हजर आसा। मोठो प्रॉब्लेम जाता। हांव सदांच तांकां सांगता तुम्ही उठात आणि मोगाशाहीचेर घालो घालात आणि तुमची घरां जमनी तुम्ही कायदेशीर करून घ्यात। आयज पळयात शेळ मेळावले लोक उठले, शेळ मेळावली लोक त्या तुमची मशाल पेटयल्या, ती मशाल अशीच आम्ही पेटोवन दवरूंक ना। काय परिस्थिती दिली, आम्ही शिकून मोठे झाले परंतु प्रत्यक्षात आम्ही स्वतः जमनीच्या हातून पारतरलेलो आसा, गुलामगिरीत आसा आणि गुलामगिरीत जर भायर पडटलो जाल्यार आमकां हो नेट सदांच तसो दवरचो पडटलो। आमकां सत्तरीन पळोवंक मेळटा आणि वाळपय पळोवंक मेळटा, कारण हांव सत्तरीच्या लोकांक सल्यूट करता। कारण सत्तरीचे लोक आयज मोठ्या प्रमाणात जमले, ते बी कोणा विरुद्ध, सरकारा विरुद्ध। कारण आयज पर्यंत आम्ही पळयला की सरकारान दडपशाही हाडून लोकांचे दडपण हाडून लोकांचे ट्रान्सफरी करून लोकांच्यो हेवटेन दहशत माजून लोकांची बिझनेस बंद करून अशें करून सरकारान दडपशाही हाडून आमचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। कुळाची माया, भूमिकेची माया, सातेरची माया, जमीनची माया, जमीनची माया, महामाया, जोगेश्वरीची माया, कांजेश्वरीची माया, म्हाळशेची माया, पंचमाया, पंचमायेचा आकारी, जल्मी पूर्वज खोटी मारो मोठी जोडणारा मूळपुरुष, सगळे गावचे राखणदारी शिमेकार गडीकार आणि इतर सगळे देवी देवता तुमले मागलेले। आयज जेन्ना आम्ही हांगा सगळे सत्तरीच्या गावणगे जमलेले आसा तेन्ना आमचे सगळ्यांचे एकूच मागणी आसा की जे आयज आम्ही सत्तरी मालकी हक्का खातीर आज जमलेले आसा तेन्ना हो सत्तरी मालकी हक्क आमचा मालकी हक्क बेगींतल्या बेगीन निर्णय लागोनी। तुमचो सपोर्ट आसलो, तुम्ही डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयताले। आता तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हांव की आता आमची सत्तरी बचाव म्हणून तुम्ही कमिटी काढा। हांव आयज जे आमचे वांगडी आसा जे कार्यकर्ते सगळे लिडर्स आहा ते आपले विचार मांडटले, प्रत्येकाक आपले विचार मांडपाचे आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की संघटीतपणां जेन्ना मेळो मारतली तेन्ना आमकां तुमचो सगळ्यांचो पाठिंबो जाय।